गोंयान कचऱ्याचो प्रश्न अजून सुटावो जायना। गोंयचे पर्यटन खातें आनी केंद्र सरकार स्वच्छ भारत करपा खातीर व्हडा प्रमाणान लोकांचो पयसो खर्च करता, मात गोंयांतलो कचरो वचत थंय दिसता। तो कचरो उखलून ताची विलेवाट लावची अशी मागणी करपी पत्र भौशीक बांदकाम मंत्र्याक बरयलां। तशेंच गोंयच्या बऱ्या खातीर आपलो वांटो पळयत बसचो न्ही अशें तारा केरकार म्हणटा। कचरो जो पब्लिकाक त्रास करता, जाका लागून आमकां हेल्थाक त्रास आसा, हें जेन्ना आमी खंय तरी ताका वेवस्थीत करून जर आमी तो जर कचरो सुद्दां आमी जर घातलो जाल्यार तें बरें जातलें म्हणून आमी ताका आतां परत लेटर केला की हो जो कचरो आसा, म्हापशा आसा, वास्को आसा, मागीर सणसोड्यान जो आसा, वयल्यान रस्त्याच्या देगेक खंय खंय असो असो कचरो आसा की तो कचरो पळयलो की लोकांक गोंयान कितली बुरशापणां चल्ल्या हें दिसून येता। आनी आमचो जो सरकार आसा फक्त खुर्ची सांबाळटा आनी टेंडर काडटा, पर्सेंटेज कितले आपल्याक मेळटा हेजेरूच सरकाराचे जे मिनिस्टर आसा तेंचें लक्ष आसा। लोकांच्या हेल्थाच्या बाबतींत तेंच्यांनी अजिबात पळयना। आमचे NGOचे मतलब हें आसा की आमी जेन्ना धर्मापुराच्या लोकांनी बोवाळ घातलो की उदकान व्हडले व्हडले पोतयो भरल्यो भरल्यो केल्या तेन्ना आमी स्वता थंय लक्ष घातलें, थंय आमी तें पळयलें। इवन आमी झरयेच्या देगेक पळयता, लोक पिकनिकेक वता, थंय कचरो उडयतात। सगळे अशे खंय खंय जी आमची सोबीतकायची जी जागा आसा अशा जाग्यार लोक कचरे बिचरे उडयतात, कित्याक थंय म्हणटा वयता पीसफूल जावपाक लोक थंय वयता। दर्याचे देगेक तुमी पळया, लोक येता, ट्युरिस्ट बिरीस्ट येता, थंय घे म्हणून कचरो आसता, काडपाक लागून कोण जर फुडें सरता जायत ताका कोण पळयना। हेर खंयच्याय राज्यांनी गेल्यार नितळ दिसता आनी जगान फामाद आशिल्ल्या गोंयान सगळे कडेन मात कचरोच दिसता अशें तारा केरकार म्हणटा। दुसरी गजाल सांगूंक सोदता की केरला सारक्या जाग्यार सुद्दां कचऱ्याचो काय बरी वेवस्था केल्ली आसा, इतली बरी वेवस्था केल्ली आसा आनी थंयसर आज कचरो नासतना ते दीस काडटा। आनी आमकां खंय वचा तुमी, मडगांव वचा कचऱ्याची रास आसा, पणजे येया तुमकां कचऱ्याची रास आसा। ही आमची राजधानी, पणजी शहर ही आमची राजधानी। ही राजधानी सुद्दां इतली कचऱ्यांनी डबडबलेली आसा की हांगा उपाय काडपाक कोण पळयना। कचऱ्याची विलेवाट लावपा खातीर जायते मार्ग आसात। वास्को सारक्या शारांत कचऱ्याक उजो लावन लोकांक आनीक त्रास करच्या परस बिगर सरकारी संस्थांची सरकारान मदत घेवची अशें तारा केरकार म्हणटा। उपाय कितें आसा NGO आपोवन तेजें सोल्युशन काडपाक जाय तें सरकार पळयना, फक्त टेंडर आपल्याक कितें जाय तें पळयतात। सणसडे आमी जेन्ना बायक घेवन वयता, आमकां कुडचड्या बिडचड्या वचपाक जाय जाल्यार तुमकां सांगता एक 2-3 मिनटां लागता थंयसून आमकां क्रॉस जावपाक, पूण इतलो वासान अशें दिसता की परत अर्देवर तरी तो वास तकलेन भरलेलो आसता। म्हणजे तुमी चिंता की आमी जर थंयसून पास जाता जाल्यार आमकां इतलो त्रास जाता, जाल्यार तुमी चिंतात की थंय लोक जे रावता तांकां कितलो त्रास जातलो। पण वास्को उजो लायलो गेलो, उजो लायल्या उपरांत जो पोल्युशन जालो तो थंयसर लोकांक त्रास जालो। आज भुरगीं आस्थमा प्रॉब्लेमान त्रास जाल्ले आसा। थंयसर हॉस्पिटलान MPTचें हॉस्पिटल आसा, थंय कोण वचपा सारकी परिस्थिती ना। पण सरकार जर एक उजो लावन ताका आयडिया करून जर तशें करता जावं आनीक कितें करता अशें करून जर लोकांक आनीक जर तेजो त्रास करता जायत उपाय ना। सरकारा कडेन कचऱ्याची वाट लावपा खातीर जायना जाल्यार पावसान उदक शिरकाता थंय उडोवन ताचेर झाडां लायल्यार सुद्दां जातात अशें तारान मार्ग दाखयला। खण्यो आसा आमची, कितल्यो तरी अश्यो खण्यो आसा ज्या जाग्यार पावसान उदक भरता। आमचें म्हणणें आसा की तुमी कचरो हो सगळो थंय डंप करा, तेजेर माती घाला, तेजेर झाडां लाया, जेणे करून अशें जातलें की जी जनावरां उदकान पडोवन मरता जावं कोण मनीस थंयसर गांवांतलो एखादो बोकडेक घेवन वयता जावं कितें भोंवता, तो पांय घसरून थंय पडटा आनी मरता अशें जेन्ना आमकां कळटा, ह्या सगळी जी दुर्घटना आसा ती दुर्घटना जावची ना। सरकाराक उपाय करपाक खुबशे सोल्युशन आसा, पण सरकार उपाय करना आनी कोण जर सजेशन दिता जाल्यार तेंचे पेपर काडटात आनी कचऱ्याच्या डब्यान उडयतात। हें सरकारान करचें न्हू। कोयर उडयतात थंय सरकारी यंत्रणेचो लक्ष नाशिल्ल्यान कोणय कितें वायट गजाली करून कोयर म्हूण उडोवपाची शक्यताय आसा असो दुबाव तारा केरकारान उक्तायला। असल्या हेतून कोणाक कापून सुद्दां त्या कचऱ्याच्या हितून भरून खंय मनशाक कुसयतले, सरकाराचें लक्ष आसपाक नाका। कितले जाणांचे अशें मर्डर जाता आसतले जावं ते पोतयांनी भरून अशें व्हरून थंय उडयता आसतले, कोण वासपूस करना, कित्याक तो कचऱ्याचो वास म्हणटा आनी टाळून दितात।
सरकारान ह्या बाबतीन कचऱ्याच्या बाबतीन जितले गंभीर जाता तितले आमकां फुडाराक लागून चड गरजेचें आसा. फुडाराक जर आमी कितें बरें करतले म्हणून जर दिसता जर गोवा स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान म्हणटा जाय हें जर आमी कितें करता जाय जाल्यार आमी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. म्हणून आमी PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी आमी डायरेक्टर ऑफ PWD हेकाय बी आमी कळयला, कित्याक ह्या लोकांनी सजेशन आमी जे धाडला ते बरे भशेन लक्ष घेवन तेजेर काम करपाचें चड गरजेचें आसा.